एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टाइम झालो 6:30 जाऊन गेली, 7 जाऊ पहिली जस्ट न्हिदलेले. सो आता पिता चा ना चा आता चुकून केन्नाय चा आता सोडले पिवपाचे. सो म्हटले ते मिलेट्स आणि पॅकेट्स ते करून पिवया. रित्वी जस्ट उठलो आणि धावलो गार्डनान. ताका पिवपा मेळचेना, तो आता लेट येतलो. सो हांव ते मिलेट्स करता. म्हाका आईक शिवनातू येतलो आता ताका करून दवरता. मागीर गरम गरम पितलो. केन्ना केन्ना सकाळचें करून पिता, पण सकाळचें जायना. च्या पिता आमी कामां बिजी आसता, मागीर टायमूच मेळना. केन्ना चुकोन याद येयले जाल्यार पिता करून, नाजाल्यार सांजचे. कळ्ळें न्ही? सो एक करया. आई इशुकाक सेरलॅक बरयता, म्हटलें एक करता बेगिना बेगिना. सो आई सकाळच्यान न्ही हांवें कांयच व्लॉग करूंक ना. सकाळची रुटीन कितें आसता काय ना व्हडलेशें. आमचें हेंच काम जाता. बाबूक नाळें हें कर तें कर, आपले कपडे सगळे घडी कर. मॉर्निंग आमचें रुटीन हेंच. तितूच टायम जाता. मागीर केन्ना एक जां कळत ना. मागीर तितून न्ही मिलेट्स चुरम न्ही, तितून न्ही तुमी वेजीस कितें वेजीस बीन बॉयल करूं शकता. कॅरट मागीर आनी कितें बीन्स बीन बारीक चॉप करून ताका स्टीम करपाचें. ताका स्टीम करून न्ही जेन्ना हें बरें बॉयल जातलें पळय ते भाजयो बीन घालपाचें. म्हणजे इट्स लायक अ सूप भशेन. कळ्ळें तुमकां न्ही? तुमी तशेंय करूं शकता. कित्याक खबर तितून तशें बरयलां. इफ जाय जाल्यार तुमी बारीक बारीक चॉप्स करून वेजीस ताका स्टीम करून तुमी घालून तशेंय तुमी पिवं शकता. पूण तशें हांवें केन्ना करून पिवंक ना. सो हेंच बरें. हें हच पिवंक बरें लागता. सो हांवें मीठ घालपाक विसरलें हांव. मीठ नाल्यार जॅगरी घालपाचें. कळ्ळें? हांव जॅगरी घालना, मीठ घालून पिवंक बरें लागता. सो आतां न्ही असले गरमी जाता सांगू तुमकां. खूब मारता असं गरम गरम. जालें आतां गरमी स्टार्ट. थंड गेलें आतां. मातशें आमी हें गॅलरी ओपन दवरता, विंडोज बीन. मातशें बरो थंड वारो येता. तो आमचो महाराज पळय हांगा बसला. माम केलें इश्वीक? सेरलेक खालें? सेरलेक खालें? जाल्यार उठलो उठलो. आई 2दा पडलो तो. म्हणजे उठटा आपूण बसोंक पळयता आनी तकली आपटून घेतले. न्हू रे? खंय बुबू जालें? खंय बुबू जालें? 2दा तकली आपटून घेतले हाणें. न्हू रे? आनी मागीर व्हडलें रडपाचें. जालें मामाम केलें, आतां खेळ. आं जामय आतां न्हिदून उठलो मरे. डायपर काडटा. लंगोट डायपर लंगोट काडटा. ओले आला ते सांबाळ आई पडटलें. तिका व्हरून दिलें हांवें आमचे मिलेट्स. सो बसला पिवपाक. सकाळचें आमकां च्या जायत. आमी ट्राय करता च्या न पिवपाचें, पण जायना. हें पिवंक दिसता पण च्या जायत आमकां सकाळीं एक टायम तरी जायत. सो आई तेच म्हणटाली एकदां च्या सोडल्यार बरें, पण सकाळचें एकदां पिल्यार कितें जाता व्हडलेशें कांय ना. ओके चला हांव हें पिवन घेता, मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला रातचे डिनरचें प्रिपरेशन करया. सो आयचें डिनर प्रिपरेशन म्हाजें. ओके सो आयज तिका सांगलेलें हांवें ज्वारीचे रोटी कर म्हणून. तेज्या वांगडा कितें भाजी जाय न्ही. आनी ज्वारीची रोटी वांगडा बरें चटपटी भाजी आसल्यारूच तें खावंक बरें लागता, नाजाल्यार बरें लागना. सो आयज इशुकाक हांवें आयज ताका 2 टायम हांव ज्वारी दितलें. सकाळीं हांवें तूर दाळ भिजत दवरलेलें, म्हणजे खूब केलें ताका. फक्त तूर दाळ टोमॅटो बी घालून शिटी काडलें. मागीर तितून भाकरी कट करून म्हणजे पिसीस करून घातले आनी सोक करपाक दवरलें. खालतो ताका तें आवडलें. म्हटलें रातचें बीन तेंच दिवया म्हटलें. रातचें हांव जस्ट थोडेशें दितलें. कळ्ळें न्ही? हाफ दितले भाकरी. सकाळीं हांवें फूल दिलेलें. शिव आयिल्लो असो बसला. मागीर दाखयता तुमकां. शिव सामको शर्ट बीट काडून बसला. तो न्हांवपाक वयता. ताका तें हांवें ड्रिंक दिलें पिवपाक. तो पी म्हटलें बेगिना, गरम आसतना पिवप तें. ओके सो आतां हो आयलो गार्डनान खेळपाक गेल्लो. कितें काडला? लँडस्केप काडला खंय. हाय म्हण. हाय गाइस, बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो इशुका घातला हांवें पाळण्या हितून झुलान घातला. ओके सो आयज न्ही हांव ब्रिंजल भाजी करता. सो आयज करपाचें आसलें म्हटलें शुटू करया. सो आयज ब्रिंजल भाजी करता, सामकी डिफरंट आनी ओके आनी खूब बरें लागता. चटपटीत खावंक खूब बरें लागता. ओके सो तुमकां दाखयता आयज कशें करता तें. खूब इजी आसा. ओके आनी हेका टोमॅटो लागना ह्या रेसिपी, कित्याक आमी दही घालतले. सो तुमी म्हणू शकता दही बेंगन. कळ्ळें न्ही? दही घालतलें हांव. ओके खूब तेंप जाल्यार करूं नासलें हांवें. सो आयज करता हांव. तुमकां दाखयता कितें लागता तें. सो हांगासर पळयात हांवें हांगासर एक घेतला. एक पुरो आतां आमकां. ओके आतां हें न्ही आमी स्लायस कट करून घेवया. सो चला आतां आमी हें कट करया. दाखयता तुमकां कशें करपाचें तें. ओके सो अशें आमकां न्ही स्लायस करून घेवंक जाय. चडूय पातळ करनाकात, इतलें
मोठे सारखे आसा कळ्ळें तुमकां. सो हें सगळें कट करून घेता. सो हांगासर पळयात हांवें हे सगळें कट करून घेतला. सो आतां आमी करया फुडलो प्रोसेस. सो आतां घालया आमी रेड चिली पावडर. जितले ब्रिंजल आहा न्ही तितले आमकां मसालो रेडी करून घेवंक जाय. सो हांगासर घालता हांव एक 3 चमचो रेड चिली पावडर घेतला. हळदीचो पिठो घालता. सो मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो आतां घालता हांव ऑयल. ओके, कुकिंग ऑयल घालता आनी ऑयल घालून न्ही आमकां हें मिक्स करून घेवंक जाय. मिक्स करून आमकां पेस्ट करून घेवंक जाय ऑयल घालूनच. सो आमच्या हांगासर पेस्ट रेडी आसा. सो आतां न्ही आमकां हें न्ही ब्रिंजलाक लावन घेवंक जाय. अशें पातळ करून आमकां लावन घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात हांवें सगळो मसालो लावन घेतला. आतां हांगासर न्ही हांवें ऑयल घातला. इफ तुमकां ऑयल घालपाक नाका तुमी उदक घालून पेस्ट करूं शकता. सो आतां हें रेडी आसा. हेका न्ही आमकां आतां फ्राय करूंक जाय. रवा बीन कांय लावप ना, हयच आमकां हेका फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही हांवें पॅन दवरला. तेल घालता आनी आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. बरें ताका गोल्डन कलर जायसर. सो एक एक घालता हांव आनी हें बरें फ्राय करून घेवया. सो आतां न्ही आमी टर्न करून न्ही दुसरे सायडीक फ्राय करून घेवया. सो हांगासर पळयात हें न्ही बरें फ्राय जाल्लें आसा. अशें प्रेस करून पळयात बरें कूक जावंक जाय. सो हें जाल्लें आसा. सो हें काडून घेता आनी बाकीचें आहा पळय सगळें हांव फ्राय करून घेता. सो हांगासर पळयात हें सगळें बरें फ्राय जाल्लें आसा. सो आतां आमी करया फुडलो प्रोसेस. सो आतां आमी घालया दही. दही जितलें तुमकां ग्रेवी जाय भाजी तितले प्रमाणे. सो हांगासर न्ही हांव 1 कप सुमार न्ही हांव दही घालता. सो हितून न्ही थोडेशें दही लागलेलें जस्ट थोडेशें उदक घातलां हांवें तें घालता. सो हितून घालता हांव 1/2 टीस्पून गरम मसाला. 1/4 टीस्पून घालता हांव हळदीचो पिठो. 1 टीस्पून घालता हांव रेड चिली पावडर. 1/2 टीस्पून घालता हांव जिरा पावडर. मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो आतां न्ही आमकां हें बरें मिक्स करून घेवंक जाय. टेस्ट करून पळयात मीठ बीन परफेक्ट आहा. मीठ कमी आसल्यार मीठ घाला. जसं हांव थोडेंशेंच मीठ घालता. सो बरें आमकां हें मिक्स करून घेवंक जाय. सो हांगा बरें मिक्स जाल्लें आसा आनी आमचें हें रेडी. सो हांगासर हांवें पॅन दवरला. बरें गरम जाल्लें आसा. तेल घालता. एक 3 चमचा हांव तेल घालता. तेल बरें गरम जावनी. सो जिरा घालता. सो आतां घालता हांव सांसवां घालता. सो आतां घालता हांव जस्ट 2च न्ही हांव ग्रीन चिली घालता. सो आतां घालता हांव थोडेशे करी लिव्स आनी सुकी मिरसांग घालता. कढीपत्ता घातला आनी ड्राय रेड चिली घातला हांवें. सो मातशें आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता हांव एक कांदो न्ही मातसो व्हडलो कांदो न्ही हांवें चॉप करून घातला तें घालता. सो आतां आमकां न्ही हेजें 2-3 मिनटांनी फ्लेम हाय करात आनी बरें फ्राय करून घेवया. सो कांदो तुमी पळोवंक शकता कूक जाल्लें आसा. सो आतां न्ही आमी ते फ्राय केलेले बैंगन फ्राय केलेले वांगी आहा पळय ते घालया. सो हें न्ही पयलीं अशें ताका स्प्रेड करून घेया सारकें. आतां हे स्टेजीर न्ही फ्लेम मातशी लो दवरात. सो आतां एक एक करून आमी बैंगन फ्राय दवरुया. हें पळयात अशें आमकां एकाच्या वयर दवरूंक जाय. आनी आतां आमी घालया दही घालया. सो आतां दही घालता. उदक घालता.
जस्ट थोडेशेंच आमकां उदक घालूंक जाय, चड घालप ना. आनी हें आतां आमकां बरें मिक्स करून घेवंक जाय. बरें अशें मिक्स करून घेयात. तुमकां दिसता आसतलें हें न्ही खावपाक न्ही खूब बरें लागता. चपाती आसूं मागीर भाकरी बीन कितें आसलें न्ही खूब बरें लागता. बरें ताका मिक्स करून घे अशें. फ्लेम हांगासर न्ही आमी लोच दवरला. सो बरें हांवें मिक्स केलां. जस्ट थोडेशेंच मीठ घालता कित्याक मीठ म्हाका कमी लागता. टेस्ट करून पळयात मागीर तुमी मीठ ॲड करात. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें बरें मिक्स करून न्ही आमकां धांपोवन हेका बरेंशें बॉयल हाडूंक जाय. कळ्ळें न्ही. सो धांपोवन दवरता हांव. सो फायनल स्टेज करता हांव कोथमीर कट करता. शेवता वचोंक जाय खंय वेर्णा वयता खंय तो जालें म्हाजें. तें मसाला आयज सकाळीं जेवणाक हें केल्लें आमी कटलेट. खंयचें वालची भाजी आमच्या बाल्कनी जाला न्ही. उडद दाळ तांदूळ बिंदूळ वांटून केल्लें आई तें बरें जालें. आई मगे खूब दिसांनी केल्लें. सो तें एक दोन दोन फ्राय करता. जालें म्हाजें. ओके पळोवया. ऑन कर. सो हें पळयात जाल्लें आसा. हेका न्ही मातशें तेल न्ही चड घालूंक जाय आं. जाल्यार तें मातशें खावपाक न्ही खूब बरें लागता. आनी तुका जाय जाल्यार अशें बैंगन मागीर वांगी न्ही अशें स्मॅश केलें आतां. कळ्ळें न्ही. अशें स्मॅश करपाचें. हें पळयात. सो फायनल घालता हांव कोथमीर. सो कोथमीर घालता. सांगा दही बैंगन रेडी. विश्वनाथ शिवात रावला खावपाक. सो हें पळयात आज न्ही बेश्टें कटलेट केल्लेलें इतलें उरलां. म्हटलें पुरो मगे ते दोन दोन खावया बरें लागता. वालची भाजी घातला मालाबार स्पिनेच खूब बरें जाता हें. सो हें पळयात बरें फ्राय जाल्लें आसा. जेवता आमी. फूड सो शिव बसला हांगा जेवपाक. बरें अशें ना. मसाला बेस्ट हा. बरें आहा न्ही. सावकास सावकास. मसाला बेस्ट का कितें आसा खावकूच ना काय ना मसालो बेस्ट हा खंय. दही स्मेल दही दहीची स्मेल येता. खा खा. सो मुद्दाम न्ही तुमी हें ट्राय करात आं. खूब बरें लागता. आनी अशी भाकरी चपाती बी आसलें न्ही विचारपा नाका. खूब बरें लागता. अशेंच ऑयल मातशें चड घालूंक जाय. तें कितें मातशें पिचपिची जालें न्ही खावंक बरें लागता रोटी वांगडा बी. तुमकां जाय जाल्यार ऑयल कमी घाला कांय प्रॉब्लेम ना. कळ्ळें न्ही. आनी हितून टोमॅटो बी कांय घालना कित्याक दही घालता न्ही सो टोमॅटो बी घालप ना. सो आनी आंबट जातलें कित्याक दही घातला न्ही. सो ट्राय करा तुमी. खूब बरें लागता हें खावपाक. सो आयज ताका लागून हांवें तिका सांगलें भाकरी कर म्हणून कित्याक रोटी वांगडा तें खावंक खूब बरें लागता. आनी रितीको खाता. अशें चटपटी भाजी बी केलेली हय न्ही बेस्ट जाला. तो अशी चटपटी भाजी बी केलेली रितीकूय 2 भाकरी खाता. म्हणजे खा म्हटलें. तो शीत बी आमी राती शीत जेयना न्ही. सो आतां आमकां भाकरी आसा चिंतचें पडटा रातचें कितें भाजी करूं. सो बरें भाजी आसता म्हणजे बरें पडटा खावपाक. सो ताका पयलीं वाडलें हांव मागीर आमी जेयता. इशुकाक आतां भरोवंक जाय. ताका भाकरी आनी दाळ सकाळीं केल्लें ताका सोप करून ताका खावयतलें. उठलो तो. कितें करता कितें करता आं कितें करता. पोटी करता. हेजें हेंच काम पोटी करपाचें 1000 वेळा न्हू इश्वी. कितें करता पोटी करता. अरे आयला 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 आयला. इश्वी इश्वी पोटी करता. हांगा पळय की महिना काय स्वीट हांगा पळय इश्वी कितें करता. आं एकी कडेन रावता पोटी करता आनी फुडें येता. आं कर कर. सो इश्वीक मातसो बिजी आसा. पोटी करता कर कर. ओके सो जालें आमचें 11 जालें हांगासर. सगळें साफ सफाई करता म्हटल्यार किचन सगळें पुसता म्हटल्यार नाका आतां आमकां करपाचें थोडेंच. आयदनां आमकां भरपूर पडटा न्हू गे. बेजार जाता रांदपाकूच न्हू रे. सो ताणें बी खालें ज्वारी. आयज तर 2 टायम ताका ज्वारीची रोटी दिले खालें ताणें. ओके सो आनी कांय ना. तुमी हें भाजी ट्राय करात. शिनोता न्ही थोडें शिता वांगडा जेयले. ताका न्ही 2 रोटी खाले न्ही ताका सामकें पोट भरना. ताका शीत जाय थोडेशें. जर थोडेशें शिता वांगडा कालोवन जेयले तो ताका तें खूब लायक जालें शिता वांगडा. सो तुमी ट्राय करात. खूब बरें लागता. ओके
सो काय वाढायचे ना तुम्ही पोवू शकता जस्ट घरान सगळे हा इंग्रेडियंट तितूनच केला खूप बरं लागता ट्राय करा तुम्ही ओके सो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मला नेक्स्ट व्हिडिओ अंटील देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please you comment and subscribe to my channel. कितले व्हडले मोबाईल रे कितें गे ती चित्ता हाय म्हणू का बाय म्हणू आ तू तू कितें म्हणटा बाय म्हण सगळ्या इश्वीक चला बाय